सौम्याक दिन वाचूया पुस्तकांत पेज 363 कांतार R35. Jesu naman tuka dulog Jesu vandan tuka swadik Jesu naman tuka dulog Jesu vandan tuka ulya rupa lipon raulay sakramentan raghunasai mudia rupar lipon raulai sakramentan raghunasai swadik Jesu naman tuka dulog Jesu vandan tuka swadik Jesu naman tuka dulog Jesu vandan tuka. Antaranto divosatay ajnanam tu जाणवाय दिताय अंतरांतू दिवो जाताय अज्ञानांतू जाणवाय दिताय स्वादिक जेजू नामान तुका दुलोक जेजू वंदन तुका स्वादिक जेजू naman tuka dulog Jesu vandan tuka. Cinta tuja mot wadaitai masan tuja gedai ditai putran tuja mot wadaitai masan tuja gedai ditai swadik Jesu naman tuka dulog Jesu vandan tuka swadik Jesu naman tuka dulog Jesu vandan tuka. Alleluia, 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 alleluia. म्हणजे उपरांत में म्हणा Somia Jesu, ai sovadis, tue maka favokelyak, tu kamar ganditam, ya bopovi sakramentam, undia rupakal, koros hazar asai dekon, tu kamar ganditam, makai burijini, barenkutam, पवकेल्यकते तुकामर गांधिता मुजा कुटमांत आवय बापय भाव बहिणी भुरगीं बाळां सैरीन दैरीं
कुटुंबादारां कुटुंबादारां फावो केल्ल्या खातीर फावो केल्ल्या खातीर तुका हांव वर्गां तुका दितां हांव वर्गां दितां सगळे म्हजे जिणेंत सगळ्या म्हज्या जिणेंत म्हजे सवे आसून म्हजे सवे आसून म्हज्या सुखांत तशें दुखांत म्हज्या सुखांत तशें दुखांत भलायकेंत तशें पिडेन भलायकेंत तशें पिडेन बऱ्या वायटान बऱ्या वायटान जीक आनी सलवणेन जीत आनी सलवणेन तूं आसलेल्या तूं खातीर आसलेल्या खातीर तुका हांव वर्गां दितां तुका हांव वर्गां दितां कश्टान वरा वेळार कश्टान वरां पिडे शिडे वेळार पिडे शिडे वेळार म्हाका राखलेल्या खातीर म्हाका राखलेल्या खातीर तुका हांव वर्गां दितां तुका हांव वर्गां दितां वायट वडण्यांत हांव वायट वडण्यांत म्हाका पयस दवरल्या खातीर पयस दवरल्या खातीर तुका हांव वर्गां दितां हांव वर्गां दितां म्हाका कितें गरजेचें म्हाका कितें गरजेचें आनी फावो असलेलें आनी फावो असलेलें तुवें दया केल्ल्या खातीर दया केल्ल्या खातीर तुका हांव वर्गां दितां हांव वर्गां दितां अर्गां तुका सुमया जेजू अर्गां तुका सुम्या जेजू होगलाप तुका सुमया जेजू तुका सुम्या जेजू महिमा तुका सुमया जेजू महिमा तुका सुम्या स्तुती तुका सुमया जेजू तुका सुम्या जेजू मान तुका सुमया जेजू तुका सुम्या जेजू नामान तुका सुमया जेजू तुका सुम्या प्रणिफा तुका सुमया जेजू तुका सुम्या जेजू वाकणी तुका सुमया जेजू तुका सुम्या आराधन तुका सुमया जेजू तुका सुम्या जेजू आमच्या सोम्या मुखार आमी सरपडोन ताका आमी नमस्कार करुया आराधनानी वंदन करून जीवने आमचे समर्पिता आराधनानी वंदन करून जीवने आमचे समर्पिता सर आमी बसूया आमची ते सवा मागणी इरादे पवित्र सक्रामेंता मुखार आतां आमी दवरया आमच्या काळजांत आमच्या मनांत कितें आमकां मागूंक आसा आज हें सगळें सोम्याक आमी समर्पिया आमचें कुटुंब आमची जिणी आमची फाटली जिणी आमची पातकां आमचें उणेपण अस्कतकाय आमचें आसायकपण हें सगळें सोम्या मुखार आतां आमी दवरया आमचे जबाब सोम्या आमचे मागणें आयक सोम्या आमचे मागणे आयक आमचे कुटुंबाची ते सवानी इरादे तुजे समकार दवरलेल्या वेळार सोम्या आमचे मागणे आयक आमची जिणी तोडेपटी कश्टांत आसतना सोम्या आमचे मागणे आयक फाटल्या जिणेची पातकां आमकां दोस्त आसतना सोम्या आमचे मागणे आयक जिणेचे कश्ट कितें म्हूण समजनातल्या वेळार सोम्या आमचे मागणे आयक संवसारी संगत्यो आमकां दबाव घालतना सोम्या आमचे मागणे आयक आमी चिंतिनातले बरी आमकां कश्ट येता आसतना सोम्या आमचे मागणे आयक आमच्या मुखली जिणी कसली म्हण भिरांत आमकां भोगता आसतना सोम्या आमचे मागणे आयक आमचें म्हणलें ह्या संवसारांत कितेंच ना म्हणलें रितेपण आमकां दोस्त आसतना सोम्या आमचे मागणे आयक आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांत हांव आनी हेरांत हांव
आमकां दबाव भोगता आसतना सम्या आमचे मागणे आयक हे रितीची दगदणी आमकां दोसता आसतना सम्या आमचे मागणे आयक मोतीची विराराय आमकां कांतायत आसतना सम्या आमचे मागणे आयक आयक मोचे मागणे सौम्या देवा उदार काळी तुंदे म्हाका आयच्या दिसा आयक मोचे मागणे सौम्या देवा उदार काळी तुंदे म्हाका आयच्या दिसा थोडो वेळ मौनपणी आमकां कितें मागणी आसात आमचे इरादे आसात आमच्या सम्या मुखार आतां आमी दवरया आनी उपरांत आमी एक गीत गातले आनी मौनपणी आमी मागता आसतना सर लोकां खातीर आमच्या कुटुंबाच्या संद्यां खातीर वा आमच्या शेजारा आनी आमच्या वाड्यांत वा आमच्या परिसरांत कसलेय समस्या आमकां आसा जाल्यार आमच्या सम्याक असाध्य म्हणल्यार खंयचें आसना ताच्या लागीं आयिल्ल्यांक ताणें हर एकल्याक फावो केलें आनी दिलें देखून आज म्हाका येतो ना म्हूण सणा देखून सांपाद्री पेजच्या मजत एकाल ससाय एकाल सर आमची मागणी ते सवाणी इरादे मौनपणी आमी सक्रामेंता मुखार दवरया आतां आमी एक गीत गातले आनी ह्या गिता सवे आमची काळजां मनाक आमी सम्याक समर्पया आमची सर मागणी ताका आमी भेटोवया सौम्याची स्तुती पुस्तकांत पेज 79 कांतार B18 जेजू तूं म्हजो मोग करता मोगान म्हाका दादोस करता तुका सोडून पयस वेचो ना तुज्या मोगा विणे म्हाका जिणेना तुज्या मोगा विणे म्हाका जिणेना जेजू तूं म्हजो मोग करता मोगान म्हाका दादोस करता तुका सोडून पयस वेचो ना तुज्या मोगा विणे म्हाका जिणेना तुज्या मोगा विणे म्हाका जिणेना सोदून म्हाका आयलो वेंगे तुज्या घेतलो सदर म्हजी घेवो भरलोय तुज्या मोगा जेजू तूं म्हजो मोग करता मोगान म्हाका दादोस करता तुका सोडून पयस वेचो ना तुज्या मोगा विणे म्हाका जिणेना तुज्या मोगा विणे म्हाका जिणेना करगोन आसता बियान बरले म्हाका तैरान बुडून आसता गती बरले काळीज उल्हासान जेजू तूं म्हजो मोग
म्हाका जिणेना तुझ्या मोगा विणे म्हाका जिणेना मोची पावून दिलोय तुझो सांगार दिवून आत्मीक आदार केलोय सर्गा वारिसदार जेजू तूं म्हजो मोग करताय मोगान म्हाका दादोस करताय तुका सांडून पयस वेसोना तुझ्या मोगा विणे म्हाका जिणेना 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 आमची सगळी जिणी आनी आमचें कुटुंब आमचे व्याप्त आनी समेस्त लोकांक आमी सोम्याक समर्पया आनी सोम्याचो आशिर्वाद जोडच्याक आमी गव्यांगीत येद्या व्हडा सक्रामेंता देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कश्टांचो वगडास तुवें आमकां सोडला तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगा सारको तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेताय आनी राज करताय सासनाच्या सासना
घेऊन पाद्रे पियो बापा प्रकाश बरी क्रिस्ता सारख्या आमचे पासोत माग बापा सलचाक आमी देखीन तुझ्या आशिषीचे ते दुर्बळ वाटे विधेयपणाचो पर्वत चडलोय फ्रांसिस्कान स्पिरितान जियेव सदा कुर्साचो कुरो जडलोय भाग्यवान पाद्रे पियो बापा प्रकाश बरी क्रिस्ता सारख्या आमचे पासोत माग बापा सलचाक आमी देखील तुझ्या क्रिस्ताचे कस्ते कुडीर वावून देवाची वळख दिली मागण्याच प्राचितान जेजू वेगून शांतीचे हातेर जालो भाग्यवान पाद्रे पियो बापा प्रकाश बरीत क्रिस्ता सारख्या आमचे पासोत माग बापा सलचाक आमी देखील तुझ्या सांपियो आम पसोत विनाते कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर देवा तुवें कपुचिनियासाक सांग पाद्रे पियोक तुज्या पुता जेजूच्या कश्टांनी एक विशिश्ट राणवंटेले जावचें वर्तें बाग फावो केलें ताचे विनंतीन कितें हांव अत्रेकून मागतां ही कृपा दया कर आनी चड जावन जेजूच्या मरणांत एक जावन जियोवची आनी ताच्या जिवनपणाचे महिमेन पावचे कृपा तूं आमकां फावो कर महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी आता आणि सदा सर्वदा महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र जशी आत्म्याक आदी तशी आता आणि सदा सर्वदा महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र जशी आत्म्याक आदी तशी आता आणि सदा सर्वदा आमेन हे म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय मागा आनी तुवें घेतल्यात सदा आनी तुमकां मेळटलें बडय आनी तुमकां उक्तेतलें आपले हांव बडयता सोदता आनी मागता आणि ते म्हाका फावो कर सियोना लोबो पयल्या पियुसींत शिकोवन आसा ताच्या शिकपाच्या इराद्या खातीर आमी मागुया प्रेसिल्ला म्हणले स्त्रियेचे एलर्जी खातीर आनी बऱ्या भलायके खातीर राफायल रॉड्रिगस हांच्या ब्लड सर्क्युलेशन समजावचे खातीर एका व्यक्तीक ताचे डेंटल मेजर ट्रिटमेंट बऱ्या तरान जावचे खातीर ह्या दिसांनी हात्तूर सांलोरेसाच्या पुनशेताक जायतो लोक वचून आसा तांचे इरादे तांच्या मागण्या खातीर तांचे पयन शाबेत जावचे खातीर आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजे कुशी सर्ग जाता तशें संवसारांत जावं सो दीस परतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशें आमचे पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां आनी नमान बरे कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता आश्रामिता तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेज भाग्यवंती मरिया देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळार आमेन महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या जशी आदी तशी आता आणि सदा सर्वदा आमेन जेजूच्या पवित्र काळजा तुजे रावपती येता ये म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय सतत हांव तुमकां सांगता म्हज्या नांवान कितेंय तुमी मागल्यार म्हजो सर्गीचो बाप तुमकां दितलो आपल्या बापा कडेन तुजें नांव मागता तें म्हाका फावो कर रियान्ना सल्डाना ताच्या परिक्षेच्या इराद्या खातीर ह्या दिसांनी परिक्षा बरोवन आसा विल्मा मोंतेरो बऱ्या सैरिके खातीर तशेंच PhD जोडचे खातीर जॉसलेन मातायास हाच्या बऱ्या काजरी जिविता खातीर मेवरेल डिसोजाच्या बऱ्या इराद्या खातीर
स्वीटी फर्नांडीस हांच्या तेसावा खातीर आनी इराद्या खातीर, रंजिता लुईस हाच्या सर मागण्या इराद्या आनी तेसावा खातीर, तशेंच हेर आमच्या भाव भयणी आसात कुटुंबाचे इरादे, भलायकेचे इरादे, हे सगळें भगवंत पाद्री पियोच्या मुखार मजतीन सम्या मुखार आतां आमी दवरया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें आमचे पथकां बगोस आनी आमकां ताळणीन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता आश्रया भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेस. भगवती मरिया देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळार. महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या जशी आदी तशी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजा तुज्या रावपात येता. ये म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय सत हांव तुमकां सांगता सर्ग आनी संवसार सरात पूण म्हजे उतरां सरशी ना. आतां हांवें मागचें तें म्हाका लागतलें म्हूण खंडीत बरवसो आसा. पाद्री पियोच्या मजतें लाभल्या सर उपकारां खातीर देवाक आमी अर्गां पाठोवया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पथकां बगोस आनी आमकां ताळणीन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कृपेन भरले सुमी तुजे संगता आश्रया भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेस. भगवती मरिया देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळार आमेन. महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या जशी आदी तशी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजा तुजे रावपात येता. ये जेजूच्या भोव पवित्र काळजा कश्टांतल्या थंय दया दाखय नासता रावचें तुका आसात. आमचे निर्भागी पातक्यांचे तुजे काकूळ दाखय. तुजी आनी आमची मावळाबाई मोरयेच्या दुखेस्त आनी गुलाबी काळजा मरिपात आमी तुज्या लागीं मागची कृपा तूं आमकां लाभय. नमान रणये काकुळतीचे माये नमान आमच्या जिवा अमृत आनी बरवशा तुका आमी उलमता आनी परमेश्वराची बाळकां या दुखाच्या कोणास्ताम आस्कार उस्कार सोन आमी तुका आर्दन करता. तर आमचे शिकये हे तुजे काकुळतीचे दोळे आमचेर परती आनी ह्या पदेशा उपरांत तुजे कुशीचे सदैव फळ जेजू आमकां दाखय. हे दयाळी हे मोगाळी हे दुलाबी ओंकार मरिये भगवंती देवाची मे पसत विनाती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर सांजुजे जेजूच्या पसक्या बापा मापसो विनंती कर. सां पियो मापसो विनंती कर. देवाच्या मोगान पेटलेल्या मापसो विनंती कर. आ बापाय कालतो जावन जियेल्ल्या मापसो विनंती कर. कष्टान वरां तिरासान सांबाळलेल्या मापसो विनंती कर. फ्रांसीस आसिसाच्या पाटलावदारा मापसो विनंती कर. कपचीन वर्दीच्या अलंकारा मापसो विनंती कर. सोम्याच्या पाशमाच्या घयांनी नेटेलेल्या मापसो विनंती कर. येवकरिस्ताते भक्तेन भरलेल्या मापसो विनंती कर. कुंसारच्या सक्रामेंता मुखान बापाचे काकूळ दाखयलेल्या मापसो विनंती कर. विधेयपणाच्या आदर्श मापसो विनंती कर. मागण्या तिरासान सांबाळलेल्या मापसो विनंती कर. तुझ्या संतीपणांत कालतो जाल्ल्या मापसो विनंती कर. सर या जकांक आदर्श जाल्ल्या मापसो विनंती कर. आत्म्याचे बचावे खातीर वावुरलेल्या मापसो विनंती कर. पिडेस्तां भलायकेच्या दायजा मापसो विनंती कर. गरजेवंतां तक्षणां पावच्या मापसो विनंती कर. तुका उलो मारतल्यांच्या बरवशा मापसो विनंती कर. आमा समेस्तांच्या आदारा मापसो विनंती कर. सांप यो मापसत विनाती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर ये देवा तुझ्या सवाका सांपियोक समर्पित जिनेक आपोवन दिवन विविध कुरपे देण्यानी बरलोय आनी भगवंत फ्रांसीस आसिसाच्या शेतान क्रिस्तसो याजक जावन मागलोय. ताच्या मागण्या आनी पुण्या वरवीं आमी आमकां फावो जाल्ल्या बेसांत रसनेन रावून क्रिस्ता साक्षीदार जावन जियोंक आमकां तुज्या कुरपे देण्यानी बर म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमकां आशिर्वाद दिवं आनी तुमकां सांबाळूं. आमेन. सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांको आनी तुमची दया करूं. आमेन. सर्वेस्पर तुमी सांपियोचेर दवरलेली भक्त मानून घेव आनी तुमची मागणी फळादी करूं. आमेन. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत
आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. संतोषाच्या वडू माळ्या सोम्या तुझ्या नावान जमल्या भावानी भयणी सरे कोटा भक्तीन बलिदान भेटो खायल्या महिमा तुका बापा महिमा क्रिस्ताराया महिमा पाराक्लिता महिमा त्रिएक देवा महिमा तुका बापा महिमा क्रिस्ताराया महिमा पाराक्लिता महिमा त्रिएक देवा. ह्या मिसाक ते सवा हे परी आसात. देवादीन हिल्डा लोबो हिच्या आत्म्या खातीर ते सावन दिलां. विल्फ्रेड लोबो आनी कुटाम बाईंदर. देवादीन दिव्या ज्योती डिसोजा हिच्या आत्म्या खातीर ते सावन दिलां. प्रकाश जॉयस लोबो आनी कुटाम. पुलगत्रींतल्या आत्म्या खातीर तशेंच घरच्या आल्मां खातीर ते सावन दिलां. डॅफ्नी फिरेरा. देवादेन मोंतू रेचेल लॉरेन्स डिकोना हांच्या आत्म्या खातीर ते सावन दिलां. आयरल पिंटो. देवादेन सेलेन पिंटो आनी पुलगत्रींतल्या आत्म्या खातीर ते सावन दिलां. आयरल पिंटो. घरच्या आल्मां खातीर ते सावन दिलां. फेलिक्स डिकोना. घरच्या आल्मां खातीर ते सावन दिलां. एडवर्ड डिकोना. एका विशेष इराद्या खातीर प्रत्येक जण बऱ्या भलायके खातीर ते सावन दिलां. लिओ लोबो मिरा रोड. पाद्री पियोच्या मजतीन लाभल्या उपकारां अर्गां दिता. पिटर लोबो आनी कुटाम. पाद्री पियोच्या मजतीन लाभलेल्या उपकारां अर्गां दिता. वायलेट सिक्वेरा. देवाक अर्गां दिता. नवीन डी पावला आनी कुटाम. देवाक अर्गां दितात. सॅन्ड्रा मार्टीस. लोरेसाच्या मजतीन लाभलेल्या उपकारांक अर्गां दितात. अँथनी आनी एरन फर्नांडीस. ह्या सर्त सवे आमची मागणी इरादे भगवान पाद्रे पियोच्या मजतीन सम्या मुखार आमी दवरया आनी प्रत्येक जावन आमच्या बेनिफॅक्टरां पासत एस एम ए दाणी पासत हें कॉपेल बांदून कोमो केल्ल्या समेस्तां पासत आनी तुमचे पासत हें मिसाचें बलिदान आमी भेटयता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. जेजू क्रिस्तातय भोव मोगाळ भावंडो आनी भयणीनो आनी प्रत्येक जाण पाद्रे पियोच्या भक्तिकाणू ह्या मिसाच्या बलिदानाक आमी संबल्या वास. एक सर्तीक दीस देवान आमकां फोव केला. जायतो वेळ आमी हेर संगतींनी करशिता पण आध्यात्मीक आनी आत्मीक संगतींनी आमी करशिल्लो वेळ देव आमकां दोडत्या मापान फाटीं दिता. हें आयच्या वांजेलांत आमी आयकता. बऱ्या सुवातेर ओंपलेलें बी दराळ मापान 30 वांट्यांनी 60 वांट्यांनी आनी 100 वांट्यांनी आमकां फाटीं मेळटा. देखून पापा फ्रांसीस आसतना ताणें म्हणचें आसलें आत्मीक संगतीकी चड गुमान दिया. खंय तुजें दिर्वें आसा थंय तुजें काळीज आसतलें. तुजें दिर्वें मागण्यांत आसा जाल्यार देवांतय आसा जाल्यार आनी संपूर्ण तरान आमची जिणी देवाक भेटयलेली आसा जाल्यार तुका कांयच उणें आसचें ना. तुका देव सर रितीन तुका फाटीं दिता. आनी कितें उणें पडल्यार बऱ्या भलायके संगतींनी आर्थीक संगतींनी देवा कळीत आसा तुका कितें दिजें म्हणलें. नितळ काळजान आनी नितळ मनान आमी मागतना देव आमकां कांयच उणें करिना. आमकां जाय जाल्लें सगळें तो फोव करता.
कांयच ना जाल्यार देवाचेर भरवोसन आमी जियेतना ताचेर संपूर्ण मापान आमी पातयेत आसतना आमकां ती शाती देव म्हजे सवे आसा, देव म्हाका राखता, देव सांबाळटा, हें सगळें आमच्या जिवितांत आमकां एक शक्तिवंत करूंक शकता, आत्मीक तरान बळ दिवंक शकता. संवसारांत मस्त बदलावण जावनूच आसा, हर एका दिसा बदलावण जावन आसा. ही बदलावण पळयतना आमकां भिरांती दिसता. थोडे फावटी मुखली जिणी मुखले दीस कसो लेगी म्हणले भिरांत दिसता. पूण आज देव सांगता भियेनाका, भिरांत नाका, हो म्हजो संवसार, हांवें रचलोलो, म्हाका कळीत आसा कशें मुखान वरचो म्हणलें. देखून देवाचेर आमी पातयेनी दवरया, आमचो भावार्थ दवरया आनी सगळी आमची जिणे ताका आमी समर्पया. पाद्रे पियेच्या मुखांतर हें देणें आमकां फावो जावं दी. प्रार्थोया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, तुज्या पुता आनी पवित्रात्म्या बराबर तूं एकलोच पवित्र, तुजे विने बरो म्हणलो कोणूच ना. भगवंत पाद्रे पियोचे विनातीन तुजे पवित्रयेन आमकां पवित्र कर. तुज्या बरेपणान आनी बरेपणान आमची काळजांबर आनी शेकी तुजे महिमेन सर्गार आमकां वांटो दी. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. सामुएलच्या दुसऱ्या पुस्तकांतलें वाचप. पूण ते राती सर्वेस्पराचें उतर नाथनाक आयलें. वोस आनी म्हज्या सेवका दाविदाक सांग. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, म्हाका रावूंक तूं एक घर बांदूंक सोदताय. हांवें इस्रायेलीतांक इजिप्तांतली भायर काडलीं. त्या दिसा तावन आज पर्यंत हांव केन्नाच एका घरांत रावूंक ना. बगार एका थंबांत रावून हांव भोंवत आसा. हांव इस्रायेलीता सोवे सर्व जाग्यांनी भोंवतलो तेन्ना म्हज्या परजे इस्रायेलाक गवळ्यां बरी चलोवंक हांवें नेमलेल्या न्यायकर्ता मदल्या कोणा कडेन हांवें केन्ना तरी अशें विचारलां. देवदार रुकडाचें मंदीर म्हाका तुमी कित्याक बांदूंक ना? देखून आतां म्हज्या सेवका दाविदाक अशें सांग. दळबारांचो सर्वेस्पर अशें म्हणटा, तूं सरोव्याच्या मैदानार बकरां फाटल्यान वेतलोय तेन्ना हांवें तुका म्हजे परजे इस्रायेलाचो फुडारी करूंक थंयचो काडून हाडलो. तूं गेलोय त्या सर्व जाग्यांनी हांव तुजे सोवे आसलो आनी हांवें तुज्या सर्व दुस्मानांचो तुज्या दोळ्या मुखार नाश केलो. पृथ्वेच्या महान पुरुशांच्या नांवां बरी हांव तुजें नांव प्रसिद्ध करतलो. इस्रायल म्हज्या परजेक हांव एक जागो दितलो. हांव तिका थंय रोयतलो. ती थंय वस्ती करतली आनी कोणूच तिका परतून त्रास दिवचो ना. आदल्या काळार म्हणजे हांवें म्हजे परजे इस्रायलाचेर न्याय करतांक नेमलें त्या काळांतावन खोटे मनीस तांकां त्रास दिताले तशें फुडें केन्नाच तें दिवचें नात. तुज्या सर्व दुस्मानांक पयस करून हांव तुका विशेव दितलो. त्या भायर सर्वेस्पर तुका एक घराणें बांदतलो म्हूण तो तुका आतां परगडता. तुजे दीस बरोवन तूं तुज्या पुर्वजा सोवे विशेव घेतलोय तेन्ना तुज्या संततींतल्या तुजे कुडींतलो उत्पन्न जातेल्या एकल्याक हांव तुज्या जाग्यार नेमतलो आनी ताची राजवटकी थीर सांबाळतलो. तो म्हज्या नांवाक एक मंदीर बांदतलो आनी हांव ताचें सिंहासन थीर सांबाळतलो. हांव ताचो बापूय जातलो आनी तो म्हजो पूत जातलो. तो गुन्यांव करीत जाल्यार मनीस वापरतात ते बोडयेन आनी मनीस दितात त्या मारांनी
हांव तांकां शिक्षा लायतलों. तरी पूण तुजे मुखार हांवें पयस केलो त्या सावला वयलो म्हजो विश्वासी मोग हांवें काडलो, तशें ताचो वयलो हांव तो काडचो ना. तुजें घराणें आनी तुजें राज म्हजे मुखार सदांच स्थिर उरतलीं आनी तुजें सिंहासन सासणाक थकतालें. नातनान हीं सगळीं उतरां आनी हें सगळें दर्शन दाविदाक सांगलें. देवाचें उतर हें. मुजी दयाळाय ताका सदांच दाखयतलो. मुजी दयाळाय ताका सदांच दाखयतलो. हांवें विसून काडलेल्या सवे हांवें करार केला. दाविदाक म्हज्या सेवकाक हांवें शपथ दिला. तुजी संतत सस्त्राक स्थापीत करतलो. सदा सर्वदा बलता तसल्या सिंहासन तुका दितलो. मुजी दयाळाय ताका सदांच दाखयतलो. तो म्हाका म्हणटलो तूं म्हजो बाप, म्हजो देव आनी म्हज्या बचावेचें कडो. आनी हांव ताका म्हजो मालकडो पूत करतलो. संवसाराच्या राजा मोदें भोवूंच उबारतलो. मुजी दयाळाय ताका सदांच दाखयतलो. सदां काळ म्हजें बळेपण हांव दाखयतलो. म्हज्या सोल्ल्यान ताका विश्वासी रावतलो. ताची संतत सदां काळ हांव सांबाळतलो. ताचें सिंहासन मळब आसासर उरतलें. मुजी दयाळाय ताका सदांच दाखयतलो. मुजी दयाळाय ताका सदांच दाखयतलो. उद्गार. Alleluia, Alleluia, Alleluia. बी म्हळ्यार देवाचें उद्धार आनी क्रिस्त एक वोंपी. जाका तो मेळटा तो सासणाक बाळटा. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. परत्यान सरोवराचे वेळेर जेजू शिकोवन दिवंक लागलो. ताचे भोंवतणी व्हडयेक लोकां जमो एकठांय जाल्लो आसता तो उदकांत आसलेल्या एका मचव्यार चडून बसलो. लोकांचो जमो उदकाची देग पर्यंत तडी रावलो. तेदवां ताणें तांकां सबार संगती ओपारींनी शिकयल्यो आनी आपले शिकोवणेंत ताणें म्हळें, आयका,
एक ओंपी ओंपोंक बायसन गेलो. तो ओमताना थोडें बी मेरेर पडलें आनी सुकण्यांनी येवन तें केलें. हेर थोडें चड मातीनातलेलें कडपीस वातेर पडलें. हांगासर वयल्या सार माती आसलेले वरवीं तें बेगीन स्किरलालें, पूण सूर्य उदेंवन येताच तें करपलें आनी ताका पाळां फुटोंक ना देखून तें सुकून गेलें. हेर थोडें कांट्या झाडकुडा मोदें पडलें आनी कांट्या झाडां वाडटाना तांणी ताका चिरडून मारलें. अशें ताणें फळ दिलें ना. हेर थोडें बरें सुवातेर पडलें. थंय तें किरलालें, वाडलें आनी फळ दिवंक पावलें. थोडें 30 वांट्यान, थोडें 60, थोडें 100. शेकी तो म्हणालो, आयकोंक कान आसा तो आयकूं. उपरांत जेजू एकलोच आसतना 12 जाणां सवे ताच्या सांगातास आसलेल्यांनी त्या ओपारीचो विवर कितें म्हूण विचारलें. जेजून तांकां जाप दिली, देवाच्या राजाचो गूड तुमकां उक्तो केला, पूण कोण भायर आसात तांकां सगळी शिकोवन ओपारीणी दिल्या. अशें तांणी पळयल्यारय तांकां दिसचें ना, तांणी आयकल्यारय तांकां समजूंचें ना. नांतर म्हजे तीं फाटीं परता तीं आनी तांच्या पातकांचें बक्षान जोडतीं. उपरांत जेजून तांचे लागीं म्हळें, हे ओपारीचो अर्थ तुमकां समजना मूं? कशें तर असल्यो हेर सर ओपारी तुमी समजतल्यात. ओंपी कितें ओंपता तें देवाचें उतर. मेरेर पडलेल्या बिया बरी जावन आसात ते हे. तांणी उतर आयकतच सैतान येता आनी तांच्या अंतस्करान ओंपलां तें तो काडून व्हरता. तशेंच कडपीस वातेर पडलेल्या बिया बरी जावन आसात ते हे. देवाचें उतर आयकतच ते संतोशान घेतात, पूण तांचे तें पाळ रंबणातलेले वरवीं थोड्याच काळाक ते बाळतात. उतरा पासत कश्ट दोगदोनी उठत जाल्यार ते घडयेन दंडळतात. कांट्या झाडां मोदें पडलेल्या बिया बरी आसात ते हे. ते देवाचे उतार आयकतात, पूण संवसाराच्या राटावळींनी आनी धनाचे भुलीन आनी स्वार्थान देवाचे उतार तांचे थंय चिरडाता आनी फळावीण जाता. शेकी बरे धरणीर पडलेल्या बिया बरी जावन आसात ते हे. ते देवाचें उतर आयकून ते मानून घेतात आनी फळ दितात. एकलो 30 वांट्यांनी, एकलो 60 आनी एकलो 100. सौम्याचे शुभ वर्तमान. वाकणी तुका क्रिस्ता. हेर थोडें बरें सुवातेर पडलें. थंय तें किरलालें, वाडलें आनी फळ दिवंक पावलें. जेजू क्रिस्त थंय भोव मोगाळ सांपाद्रे पियोच्या भक्तिकाणू. एकलो मनीस दुसऱ्या गांवांत आनी एका गांवाक आयलो. तो येता आसतना त्या गांवांतल्या पुऱ्या सोडून आयिल्लो आनी जाय जाल्यो वस्तू घेवन हांगा आयिल्लो ह्या गांवांत रावच्याक. आनी पयलीं ताका एकलो प्रायस्त मनीस मेळ्ळो, अणभोग आसलो ह्या गांवचो. तो नवो आयिल्ल्या मनशान ह्या प्रायस्त आबा लागीं विचारलें, ह्या गांवचो लोक कसो? आनी ताका ह्या आबान विचारलें, तूं खंय तावन आयलाय आनी त्या गांवचो लोक कसो? ताका तो नवो मनीस म्हणालो, त्या गांवचो लोक खोटो. देखून हांव तो गांव सोडून आयलां. खंडपट्टे विराराय तकली पडापड त्या गांवांत. एकल्याक आनी एकल्या पळयल्यार जायना. झगडें झूज हें पळय तें सदांचें त्या गांवांत. देखून म्हाका तें सोसूंक सांगनासतना ह्या गांवाक आयलां. ताका हो आब म्हणालो, हो गांव तसो खोटो. ह्या गांवांत लोक एका मारफार झगडें झूज हें पळय करनासा. तुवें फाटीं गेल्यार तर बरें. आनी तो नवो मनीस आयिल्ले बरें तर ताची साटली पोटली गावन फाटीं गेलो ह्या गांवांत जायना म्हणून. दुसरो एकलो मनीस आयलो, तो ट्रान्सफर जावन वर्गांतर जावन आयिल्लो. ताणें येवन ह्या साबा लागीं विचारलें, हो गांव कसो? ताका ह्या बान तशें, तो गांव कसो तूं आसलो गांव?
ताका तो म्हणलो हांव त्या गांवांतल्यान हांगा वर्गांतर जावन आयलां, पूण तो गांव बरो, लोक बरो, मैपासी, सोडधोड करचो आनी हर एका रितीनी एकामेकाच्या गरजे पावचो लोक तो. ताका वो आप म्हणलो तुका वो गांव तसोच, वो गांव बरो गांव, लोक मैपासी, सोडधोड करचो आनी हेर तरांनी एकामेकाच्या गरजे पावचो, तुका हो सांगुल्लो गांव. हांव चिंततां तुमकां हो संदेश मेळ्ळो. खंयचोय गांव पाड आनी बरो करचो तो म्हजेर वंदन आसा. तुका कोण कोडयाळ बरें जाल्यार कोडयाळ रावचें आबा, बरो जायना जाल्यार अन्य गांवां येचें. त्या गांवां गेल्यार तुका सुटका मेळना, कित्याक तूं कशें हांगाच जी येताय त्याच प्रमाणे अन्य एका गांवाक वेचें. थोडी हो गांव बरो ना म्हणून भायल्या गांवाक, गल्फाक, अमेरिकाक, ऑस्ट्रेलिया धांवतात. धांवून कांय फायदो ना, जी येवचें तशेंच हांगाचें बरीत. पूण बरें मन, बरें काळीज खंयसर आसा, देवाचेर पातयेनी खंयसर आसा, तांकां हर एकी बरेंच जाता. कित्याक देवान संवसार रचतना हो संवसार बरोसो रचलो. दावीद रायाकी पयल्या वाचपान आमी आयकलें, देव बरोसो दिसलो आनी देवाचेर ताका पातयेनी आसली. देखून लोकांच्या गरजे खातीर म्हूण तो देवाळ बांदूंक भायर सरलो. आनी ह्या वेळार देव नातान प्रवाद्या मुखांतर म्हणटा, बांदिचें जाल्लें देवाळ हें फातरांचें, मातयेचें, रेंवेचें न्हय. देवाचें जाल्लें बांदचें जाल्लें देवाळ काळजाचें. तुजें काळीज आसा, मन आसा, नितळ आसा, हें सगळें तुका हर एक गेल्ले कडेन तुका नितळ दिसता, बरें दिसता. देव तुका सगळ्यांनी दिसता, कित्याक देव तो आमचो वारेस्तार. आमी पळयल्यार पोरण्या सोल्ल्यांत नोयेन एक तारू बांदलें. देवान ताका सांगलेलें बरें जाल्लें, पूण ह्या तारवाची आनी आतांच्या तारवाची बदलावणीस त्या तारवांत सुकाण नातलें. स्टियरींग व्हील म्हणटा आमी, रॅडर, तें मरे कांय नातलें, तें फकत तूप येतालें. ताका कॅप्टनी नातलो. तें तारू खंयच्या गांवा व्हरचें, आपा येताना खंय कितें करचें म्हणल्यार कॅप्टन नातलो. कॅप्टन आसलो एकलोच कोण? देव. सगळें तारू देवाचेर वंदन आसलें. देखून नोये, ताचे कुटाम आनी सगळें कितें मनजाती थंयसर आसल्यो त्या तारवान देवाचेर मात्र पातयल्ल्यो. देखून देवान तांकां राखलें, देवान तांकां सांबाळलें आनी नवो फुडार, नवो गांव हें सगळें देवान तांकां फोव केलें. हेच्या वंजलांत आमी आयकलो विशय वचचो. देवाचें उतार आमचे हर एकल्या थंय आसता, पूण आमी हर एकले खंयच्या मापान घेता तें आमचेर वंदन आसा. देवाचें उतार म्हळ्यार फकत हांवें वंजलांत वाचलें, पयलें वाचलें, वा आमच्या आपुरबायन भयणीन आतां किर्तन गायलें, तें देवाचें उतार तितलें मात्र न्हय, तें देवाचीं उतरां. देवाचें उतार तुका तुज्या बायलेंत हांवन येता, तुज्या दादल्यात हांवन येता, तुज्या भुरग्यांत हांवन येता, तुज्या हर एका कश्टांत हांवन तुका हर एक देवाचें उतार मेळटा. आमी कश्ट पळयता धांवता, कित्याक म्हळ्यार देव आमकां ना आतां तूं म्हणलें देव थंयसर खुद्द आसा, तुज्या कश्टांत खुद्द आसा, पिडे शिडेन देव खुद्द आसा. तेंच देवाचें उतार तुका आतां. देखून पापा लियोन सान फ्रांसिसाच्या फेस्ता दिसा तें दसखत गेल्ल्या विश्वपत्र दिलेक्सिते म्हळ्यार हांव तुमचो मोग करता म्हळ्यार जेजून म्हणचें. तो 2000 वर्सां ती खुद्द आपल्या कुडी आत्म्यान आमचे मदें आसलो. आज खंयसर आसा पापा लियो म्हणटा. दुबळे खंय आसात, दुबळ्यांक तुमी भायर सोदूंक वचनाकात. दुबळे तुज्या बगल्यान बसले, तुजी भयण, तुजो भाव, हर एकली आमी एका रितीन दुबळी. आर्थीक रितीन आमी दुबळी आशेत, आत्मीक रितीन आमी दुबळी आशेत, वा हर सगळे संगतीन एकानी एका रितीन आमचें तें उणेपणान असकत काय आसा, आमी दुबळीच. देखून हांव तुजो मोग करता म्हळ्यार हांव म्हज्या भावाचो भयणीचो कसो मोग करता. थंयसर आसा आपूण आसा म्हजी जिणी. देखून देवाचें उतार आमकां मेळचें हें हांगासर आमी आयकल्लें. तें 30 वांट्यांनी, तें 60 वांट्यांनी आनी 100 वांट्यांनी फळ दिवचें म्हळ्यार जिणेच्या हर एका गडे म्हजी पातयेनी खंयसर आसा. देखून हांवें म्हळ्यार खंयसर तुमचें दिर्वें आसा थंयसर तुमचें काळजी आसलें. हो म्हजो भाव, हो म्हजो दुस्मान न्हय. देवान ताकाय रचला, म्हाकाय रचला. हें चिंतप केदाळा हांव जियोंक शकता. त्याच प्रमाणे म्हजी जिणी हांव मुंदारसून व्हरतां. स्टीफन हॉकिंग्स म्हणल्या एका विज्ञानीचें तुवें नांव आयकलां आशेत. 21 वर्सां 21 इयर्साचेर तो व्हीलचॅरार पडलो. ताका ALS म्हणली एक पिडा आयली. म्हळ्यार तकली मात काम करता, उरलें कांय काम करना. ताका सगळें ड्रिप्स दिवन
वा लिक्वीड दिवन घे. ताच्या उपरांत तो 50 आनी 5 वर्सां वाचला तो व्हीलचॅरार आसलो. प्रख्यात विज्ञानी आयन्स्टायना बरें स्टीफन हॉकिंग्स ताचें तत्व एकच. तो म्हणटालो केदाळस तूं कित्याक म्हाका हांवें जिणे जियेजे म्हण विचारी नाका, कशी हांवें जिणे जिये जाय म्हण विचार. कित्याक तुवें रचलें न्ही, तुका देवान तुका रचलां. आनी मोर येता आसतना तुका देव आपोवन व्हरता. तुवें सांगचें न्ही हांव येता म्हणून, न्हय, देव तुका आपोवन व्हरता. देखून तुज्या जिणेन केदाळस वाई म्हणलें शब्द वापरी नाका तूं. कित्याक म्हूण वापरी नाका. हांव म्हणलें म्हळ्यार कशी हांवें जिणे जियेजे एका दिसा. कितें खंयच्यात हांवें चड मेतेर जायचें, खंयसर म्हजें गमान आसाचें जिणेन ताचेर वंदन आसाचें. आमी टिवीचेर, मोबायलाचेर, संवसारी संगतीचेर ह्यो पुरे आसलेंत. AI आयलां आतांचें, आतां प्रस्तूत आसचें आमचें सगळें हें पुरे आमकां भिरांत उपजायता. कालें गे कितें गे, भुरगीं कितें करतात गे, युवा जाणां कितें करतात गे म्हणलें भिरांत. जेजू कितें म्हणटा, भिरांत नाका, बें नाका. तुका देवाच्या उतराचेर पातये आनी देवाचेर मात्र तुजो विश्वास दवर, तुका हर एक मेळटलें. देखून आज आमची मनोस्थिती आमी बदलूंक जाय. मेंटॅलिटी आमी म्हणटा. कसो तो मनीस नव्या गांवाक आयलो आनी हांगा ताणें कोट्यांत म्हूण चिंतलें. देखून तो गांव ताका फावो जाल्लो न्ही. तो मनस्थिती ताची खुटीत आसली. पूण एकलो मनीस आयलो बऱ्या मनान तो ह्या गांवाक आयलो. ताची मनस्थिती बरी आसली, मेंटॅलिटी बरी आसली. ताका हो गांव बरोसो जावन मेळ्ळो. देखून देवान हो संवसारी बरोसो जावन आमकां दिला. कुटां आमकां बरेंसो जावन दिलां. मनशांय आमकां बरींसो जावन दिल्यांत. आनी हर एक टॅक्नॉलॉजी तांत्रिकता खंयची आमच्या जिवितांत आयच्या दिसा आमकां मेळ्ळ्या तें देवाचें बरेंपण आमकां मेळ्ळां. आज आमी हांगा गेटीच्या भायर गेल्यार आमकां रिक्षा मेळटात, बस मेळटा, वा हेर वाहन आमकां मेळटात. हें देवाचें बरेंपण न्ही. एक्सिडंट जातात तें आमचें कितें करचें. मनशाचें पातकां आसलेंच, कोणाचें उणेंपण दसता थोडे फावटी एक्सिडेंटांनी. पूण आमचें धैर्य, आमचें बळ, आमचें सकत फकत देव जावन आसूंक जाय. पाद्रे पियो ह्याच देवाचेर पातयल्लो आनी ताचे वरवीं अजापां जालीं, ताचे वरवीं बरेंपण जालें आनी देव समेस्तांक आमकां लाभलो. ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आज जेजू वंडो मोडून मखाण तुका दिता आनी म्हणटा, घे भावा भयणी हो वंडो, हें म्हजें मांस. थोड्या वेळा खातीर तूं हांगासर चापलांत आसाय, देवा लागीं मागून आसाय. देव तुका कांयच ना म्हणना. तुवें दिल्लो वेळ 1000 वांट्यांनी तुका आनेका बरेपणान फाटीं मेळटलो. घे वो वायन, हें म्हजें रगत, तुजे कुडींत आनी म्हजे कुडींत वळचें रगत. कशी म्हजी 33 वर्सांची जिणी हांवें हेरां खातीर भेटयली, मनशाच्या पथकां खातीर हांवें भेटयलें. त्याच प्रमाणे तुजी जिणी थोड्या वर्सांची ह्या संवसारांत हेरां खातीर भेटयलेली जावं. ह्या वेळार तुजी जिणी 30 वांट्यांनी, 60 वांट्यांनी आनी 100 वांट्यांनी फळ दिवंक शकतली. आमेन. Page 127. बापा आडून आयल्या तुझ्या पायांतळी, नितळ जावच्या काशी आमची काळजां मेळ्ळी. घे मागता तुजे लागीं पातकी निर्वागी, उपकार सबार केल्याय तुवें, दिवून आमकां जिवीत नवें भेटयता वास. जीवन आमचें उंड्या वायना सवें. म्हज्या मोगाळ भवण आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें पवित्र बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानवलें तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नित्य पयसुबेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घे. सर पदवेदार देवा, तुज्या भक्ता सा पाद्रे पियोचे महिमे खातीर हें वाकणेचें बलिदान आमी तुका भेटयता. ताचे वरवीं आत्म्या कुडीचें निर्मळपण दिवन आमकां पवित्र कर म्हण आमी नम्रतेन मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं.
आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर काळी आनी सर तय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. पाद्रे पियो तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब संभ्रमो. तुजे पवे सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्य वंचवीत आमकां धैर्य दिता. ताची शिकोवण आमचें गिन्यान उज वाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय. उत्सर्गी तुका जय. उत्सर्गी तुका जय. उत्सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय. उत्सर्गी तुका जय. उत्सर्गी तुका जय. उत्सर्गी तुका जय. बापा, करोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कस मरण ससंगवेच्या आदीं ताणें हुंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सांग दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परे जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सांग दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत, पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वरवतलें. हें म्हज्या उगडासा करा. भावार्थाचो घोट परगटुया. सौम्या जेजू तुझे मरण आमी समरमता. तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगटता. सौम्या जेजू आमी अत्रेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता.
आनी हो जिविताचो वंडो आनी सोडवण्याचे काल्स तुका समर्पित हांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें. देखून आमी तुका दिन वाचतां आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेजतां पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागतां. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भगेवन बापा, पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या यासाके वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुन्हा जिवंतपणाचो बरवसो धरून मरण पावल्यान ते आमच्या भाव भयणीचे काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मरण पावल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजळीत मुखामळ पळोवंक फोव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागतां. हांवकार मरे देवाचे मेळ संगाती, भगवान झुजे तिसो पती, भगवान धर्मदुतां आनी सर काळें तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर आसिसीच्या सान फ्रांसिसा आनी सान क्लारा, सांत आंतोनी, सान पाद्रे पियो बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन, आमेन, आमेन. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन देर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजें कशें सर्गा जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमच्या इश्टलेल्यांक बक्षितां तशें आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितां सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर पातकांतलें सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतां मुळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटां सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. काळीजे अत्रेकता मोगाळ सोम्या जेजुराया ये तू मोजा
काळजान धरया दादोस दुःख येणा तुझ्या स्वागत स्वागत जेजू सोम्या संतोषाना स्वागत करता स्वादिक इष्टा प्रीत मोगाच्या राव तू काळजान मोच्या स्वागत स्वागत जेजू सोम्या संतोषाना स्वागत करता स्वादिक निष्ठा प्रीत मोगाच्या राव तू काळजान मोच्या उंड्या रूपान तुकास म्हाका दिताय मोचे आत्मिकान तू जाताय कुरपे जिवीत तुला बयताय मोची जिणी नंदन करताय स्वागत स्वागत जेजू सोम्या संतोषाना स्वागत करता स्वादिक इष्टा प्रीत मोगाच्या राव तू काळजान मोच्या स्वागत स्वागत जेजू सोम्या संतोषाना स्वागत करता स्वादिक इष्टा प्रीत मोगाच्या राव तू काळजान मोच्या प्रार्थोया. सरपदवेदार देवा, शांतीच्या आणि बुजवणेच्या बापा, तुझ्या भक्ता सा पाद्रे पियो खातीर तुका वाखाणू आमी तुजी भुरगीं आज एकठांय जाल्या. या पवित्र जेवणांत तूं आमकां दिताय त्या जेजूच्या कुडी रक्ताच्या बळान ह्या संवसारांत तुजे पवित्रयान आमी भरूं आनी सर्गार ससनाची सडवण जोडून आमच्या महिमेवान भाव भयणीच्या संगता निरंतरी तुका वाखाणूंक पावो. क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू. वचून येयात, क्रिस्तचे शांतेन तुमकां धाडटा. आतां पयले उंड्याचेर आशिर्वाद, ताचे उपरांत हांगासर ते लावणी आसतले. त्या लावणेच्या पयलें आमी एकामेका खातीर आमी मागचें, ताच्या उपरांत ह्या तेलाचेर आशिर्वाद घालून त्या लावणी आसतली. आतां उंड्याचेर आशिर्वाद. सर्गींच्या भोवदयाळ बापा, हो दीस तुवें आमकां फोव केल्ले खातीर तुका आमी अर्गां दिता. सा पाद्र पियोच्या मजतीन आमकां लाभलेल्या सर उपकारांक आमी तुका अर्गां दिता. सांगतास उपकार मनाची काणीक जावन हांगासर आसच्या ह्या उंड्याचेर तुजो आशिर्वाद घाल. हे उंडे कोणें दान जावन दिल्यात तांकां तूं तुज्या आशिर्वादान भर. कुडी आत्म्याची बरी भलायकी, मतीक समाधान आनी तांच्या कुटुंबा जिवितांत सर तरेचें बरेंपण तूं तांकां लाभय. तांच्या त्याग आनी सॅक्रिफिसाक हजरवांट्यांनी तूं बरेंपण तांकां बरेपणान दवर. हे उंडे स्विकार करूंक येवच्या आमकांय तुज्या आशिर्वादांनी भर. आमी तुजी दिनवासनेचे भुरगीं जावन एकामेका भाव आनी भयण जावन जियोचें उदार देणे आमचें जावं दी. ह्या उंड्याचेर तुजो आशिर्वाद घाल. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. आतां ते लावण्याच्या पयलें आमी आमचे खातीर मागया. एका वर्त्या इराद्या खातीर तुमी तुमचो वेळ हांगासर दिला आनी हो दीस देवान तुमकां फोव केला. देखून फाल्यांचें आमकां कितें म्हणलें कळीत ना. हे घडी आमच्या काळजान मनान कितें आसा तें सगळें आमी देवाक आमी समर्पया. आमची जिणी, आमच्या जिणेंत आसलें तें सगळें देवाक आमी
अर्गां रिफात भेटोवन दिया. सांगातास आज हांगासर आमी आसोजी जाल्यार जायतीं जाणां हाका कारांनी आसतात. जावंक पुरो आमचे गायन मंडळी हांगासर आसा, भाव सिप्रियान आसा, गायन मंडळाचे संदे हांगासर वासप आसलीं, किर्तन गायलेलीं आनी हेर रितीन आमकां कुमक करची. हांगासर आमची भयण आसा, तुमी आसात हांगासर, आमचे कापुचीन पाद्र्याप आसात. हें सगळें आमचें मिसाचें बलिदान, आमचें मागणें आराधन, आमचो रवीन हांगासर तावन सगळ्या लोकां पावचे बरें तो पळयता. ही सगळीं आमकां एकामेकां मजत दिवची हातेरां, आमी एकामेकां कुमक करचीं हातेरां. देखून एक घडी आमचें काळीज दिनवासणेचें जावं दी, कितेंय जावं दी आमच्या जिवितांत. थोडे पटी उणेंपण घडलां, अस्कतकाय जाल्या, आमचे मदें झगडें जालां, आमचे मदें एकांद्याची दुस्मणकाय मानास तपासा, हें सगळें सांडून हर एकल्या खातीर आमी जिवितांत कोण पुराय आयलां आमच्या जिविता खातीर तांकां सगळें आमी अर्गां दिवया. कोणाचेर आमकां राग नाका एक घडी. कित्याक इत्या लावणी करता आसतना तो राग, तो मोसोर, ते मनस्ताप, ते जिद्द, ते अहंकार हें पुराय आसत जाल्यार हें कांय उपकार ना. देखून एक घडी देवाक आमी अर्गां दिवया. देवाक आमी केदाळ अर्गां दिता हर एका मनशा खातीर आनी हर एका गडित्या खातीर, किंवां आमच्या पथकां खातीर, आमच्या उणेपणा खातीर हें केदाळ आमी देवाक दिन वाचता, देवाक अर्गां दिता. देवान आमकां राखलां, सांबाळलां. तेदाळ आमचें काळीज, आमचें दिन वाचणेचें काळीज जाता, उपकारी मनाचें काळीज आमचें जावं पावता. आमच्या कुटुंबाच्या सर संद्यांचो उडास काण तांचे खातीर देवाक अर्गां दिवया. सांगातास मनशा सैमान अस्कत काय आमकां उणेंपण आसतलेंच जायत्या तेंपांत. थोड्या लागीं आमी उलयनासता आशेत, कसो लगीं राग आमचे थंय आसत, तांकां आमी बक्षया. बक्षिल्ल्या वरवीं आमकां लाभची ती दादोसकाय आमकां सरगाराजा पावयता म्हणून सोमयान. एक 9 वदांनी 9 त्या बोकऱ्यांक कुशीन सोडून एकल्याच्या फाटल्यान देंवसो जेजू तो, आनी आमकां हर एकल्यांक तो सरगाराजा पावोवंक आमकां आशेता. देखून केदाळ आमी हेरांक बक्षिता, ते दाळा हें बॉक्सांनी आमकां लाभता. आतां सर आमी आमचे तकलेर हात दवरया. हे सोमयाचे हात म्हूण आमी पातयेवया. दोनी हात अशे दवरया आमी. सर्गींच्या भोवदयाळ बापा, ह्या तुज्या भुरग्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. उपकारी काळजांत ती हांगासर उबी आसात. आपल्या काळजांत तांचे तेसांवां इरादे, तांची मागणी आसात. तुजे दवरून बरवसो दवरून भावार्थान ती हांगासर आयल्या. ह्या तुज्या भावाचेर आनी भयणीचेर तुजो आशिर्वाद घाल. कितें ती आशेतात एक घडये तूं तांकां फोव कर. कुडी आत्म्याची भलायकी, मतीक समाधान आनी तांच्या जिवितांत दादोसपण आनी हेर रितींनी तांच्या कश्टां उणेपणांत आनी बेजारांत तांकां बुजवण लाभाशे कर. ही तुजीं भुरगीं कितें आशेतात एक घडये, भाव आनी भयण कितें आशेता तें सगळें तूं तांकां फोव कर. तांची मागणी आनी इरादे तूं स्विकार कर. तांच्या कुडींत तांच्या उतरांनी, करण्यांनी आनी उलोवण्यांत कांय वायट असो जाल्यार हे सगळे तें पयस सरोवन दी. निती रिती निर्मळ तूं तांकां कर. पवित्र आत्म्याच्या देण्यानी आनी फळांनी तूं तांकां भर. आनी सदांच तुजीं मोगाळ भुरगीं जावन, मायपासी भुरगीं जावन, एकामेकाचो मोग करचें भुरगीं जावन जियोचें हें देणें तूं तांकां फोव कर. बऱ्या भलायकेन तूं तांकां बर, कुडी आत्म्याच्या भलायकेन तूं तांकां बर, आनी ते कितें आशेतात तें सगळें तूं तांकां फोव कर. हें प्रार्थना आमी तुज्या मुखार दवरता बापा. ह्या भुरग्यांक तूं दया कर आनी सदांच तूं तांकां बरेपणान दवर. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आतां तेलाचेर आशिर्वाद. सर्गींच्या भोवदयाळ बापा, तुज्या पुतान कुड्ड्यांक दिश्ट दिली, मोन्यांनी उलोवचें बरें केलें, बेऱ्यान आयकोवचें बरें केलें, तोंट्यांनी चलचें बरें केलें, खोडकारांक ताणें नितळ केलें, सगळ्यांचें सैतान देंवसार ताणें धांवडयलें, मेल्ल्यांक जिवंत केलें आनी ह्या पवित्र तेला वरवीं सगळ्यांक ताणें आशिर्वादीत केलें. आनी हांगासर आसल्या ह्या पवित्र तेलाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. आनी आमी कोणाक मागता हे घडये ह्या तेलावणे वरवीं तांकां सगळ्यांक तूं कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय, मतीक समाधान लाभय. तांकां तांच्या जिवितांत तांणी आशिल्लें सगळें तें बरेंपण तूं तांकां लाभय. तूं ताचो आदार आनी आसरो जा आनी तांच्या कुटुंबा जिवितांत तूं तांचे सगळे आसाय म्हूण तांकां बगून दी. ह्या तेलाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मोगाळ सांता पियो बापा, मोच्या सोम्यान म्हाका दिल्या उपकार
तुजो हांव आठयता माझं ते तुझ्या पातयेता गायिल्ल्या काळजाच्या तूं वयता निर्भोळ्या बावडाच्या ओढायचा दैवी प्रकाशाच्या येसंद्र नमान तुका पियो बापा गायिल्ल्या काळजाच्या तूं वयता दुर्बोळ्या बावडाच्या ओढायचा दैवी प्रकाशाच्या येसंद्र नमान तुका पियो बापा प्राचिताचो संस्कार दिवन लाखो लोकांक बचाव केले क्रिस्ताचे गाय कुडीर घेवन आल्ताराच्या मानाक पावलय गायिल्ल्या काळजाच्या तूं वयता दुर्बोळ्या बावडाच्या ओढायचा दैवी प्रकाशाच्या येसंद्र नमान तुका पियो बापा गायिल्ल्या काळजाच्या तूं वयता दुर्बोळ्या बावडाच्या ओढायचा दैवी प्रकाशाच्या येसंद्र नमान तुका पियो बापा गाळ पुत्रा सोवे आंकवार मोरी आशीर्वाद दिव आमकां San Padre Pio, आम्हा पासत विनंती कर भगवन कुसाचे कुरवे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.